आयज आमी गोंयचे गव्हर्नर ऑफ गोवा जे आसा श्रीधर पिल्लय हेणे आयज म्हाका आपोवन धाडलेलो आनी हेजें कारण आसा की तो जो आसा डिफरंट रिलिजियसचे लिडर आसा डिफरंट सेक्शन ऑफ सोसायटीचे लिडर्स आसा तांकां सगळ्यांक मेळटा आनी तेंची जी आसा प्रॉब्लम जे आसा जाणून घेवपाक लागला. प्रॉब्लम्स कितें म्हळ्यार जी इन्स्टिट्यूशनां NGOs आयज आमचे कडेन जे चेअरमॅन ऑफ एम्स आसा आमचे कडेन जे आसा आमचे दुसरे चेअरमॅन्स आसा हे जे NGOs जे आसा इन्स्टिट्यूशन चलयता हे जे NGOs जे आसा जे डिजेबल जे भुरगीं जे शिकता ऑर्फनेज जी भुरगीं थंय शिकता जंय जे आसा ओल्ड एज होम आसा खंयची NGOs गोंयान ओल्ड एज होम चलयता हे डिफरंट NGOs जे चलयता हांकां फायनान्शियल जे आसा कशे तरी बेनिफीट दिवप गव्हर्नर ऑफ गोवाचे तर्फेन प्रायम नरेंद्र मोदीचे जे स्किमा खाला हें जे आसा ताणें आमकां आपूण जी आसा भेट घेतली आनी एक बरें दिसलें की गव्हर्नर जो आसा एक बारीक समाजाक लागून गोंयान जितले बारीक समाज आसा तांकां जे आसा कशे तरेन पळयता आनी तांकां कशें हे सेक्शन ऑफ सोसायटीक हेल्प करपाक लागून हो आयज कसो जो आसा मुखार सरला. म्हाका दिसता असलो गव्हर्नर जो आसा एज फॉर माय नॉलेज असलो गव्हर्नर जो आसा गोंयान जे आसा अजून येवना जो लोकांक जो आसा असली तरी भेट दिवन जे आसा आपोवन जे आसा तेंचे कडेन जे आसा जाणून घेता की लोकांचे प्रॉब्लेम कितें आसा. जायते विशयांचे जे आसा इश्यूजचे जे आसा भासाभास जाली ताणें सांगलें की ही इज अ व्हेरी हॅपी विथ द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर. आमचो गोंयचो जो मुख्यमंत्री आसा हेजें जें फंक्शनींग जें चल्लां गोंयान द वे ही इज हँडल द कोवीड सिच्युएशन तेणें तें पळयलां आनी तो कसो जो आमचो गव्हर्नर जो आसा हो हॅपी आसा. हांव सांगता की इज अ मोस्ट एक्सेसिबल CM गोंयचो जो CM आसा हो मोस्ट एक्सेसिबल आसा तसोच गव्हर्नरूय एक्सेसिबल. तेन्ना जेन्ना कितें एडवायस हो दिता इमिजिएटली जे आसा आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री जो आसा हेजेर रिएक्ट करता आनी ते एक्शन घेवपाचे जे आसा जो प्लॅन जे आसा तेणे रेडी आसता. सो असलो CM जो आसा सो आख्या लोकांक जो आसा पावता. तसोच गोंयान जो आसा एक बरो गव्हर्नर जो आसा केंद्र सरकारान जे आसा धाडलेलो आसा. म्हाका दिसता की असलो गव्हर्नर जो आसा येतरीच आमचे जायते मायनॉरिटीज जे इश्यूज जे आसा जांकां जे प्रॉब्लम आहा NGOक जे प्रॉब्लम आसा तो जो आसा सॉर्ट आउट करतो. NGO इश्यू म्हणल्यार कितें आसता NGO जी चलयता तेंचे कडेन फायनान्शियल जे आसा कांय तेंचे कडेन आसना. ऑर्फन जी भुरगीं जे खंय आसता ओल्ड एज भुरगीं जे आसता खंय आसता तेंचे कडेन फायनान्शियल जे आसा बर्डन आसता तांकां फायनान्शियल प्रॉब्लम आसता. ते फायनान्शियल जे आसा कशे तरेन 71 जे आसा ताणें इन्स्टिट्यूशनां NGOची नांवां जी आसा ताणें घेतल्या. हितूंतले ताणें म्हाका जवळ जवळ 4 मायनॉरिटी मुस्लिम्स इन्स्टिट्यूशन जे आसा ताणें म्हाका हें केल्या शॉर्टलिस्ट केल्या. तेंय ताणें म्हाजे कडेन भासाभास केली की हांगा कितलीं भुरगीं आसा कशे तरेन तांकां आमी हेल्प करूं शकता कशे तरेन आमचे जे आसा गव्हर्नर भवन जे आसा तेंचे कडेन पावूंक शकता हेजेरूय हाणें भासाभास केली. कशे तरेन जे आसा मायनॉरिटी ज्यो कमिशन सेटअप करपाचें आसा गोंयान हें सेटअप जावन कशे तरेन मायनॉरिटीच्या लोकांक कमिशनांतल्यान जे आसा कशे बेनिफीट जातले हेजेरूय ताणें भासाभास केली. NGO जे आसता हांवें तुमकां पयलीं सांगलें की NGO कडेन आयज जे फायनान्शियल प्रॉब्लम चल्ले आनी हो फर्स्ट गव्हर्नर जे आसा ताणें आपले गव्हर्नर फंडांतल्यान जे आसा हांकां पयशे रिलीज करपाचें कार्य दिलें. काल तुमी पयलें आसता बिशॉप येवन हांगा मेळ्ळो ताका मेळ्ळो तें ग्रिडींग केलें आनी तशेंच आयज ताणें आमकां आपोवन धाडलें की बाबा तुमची कितें प्रॉब्लम्स आसा तुमकां कितें हेल्प जाय खंयची NGOs जी आसा तांकां फायनान्शियल प्रॉब्लम्स चलता तांकां कशें आमी सॉल्व करतले. आनी हांवें ताका नांवां दिल्या जे लोक जे आसा आयज NGO चलयता. आमची वेर्णाची जी आसा जमात आसा ती आयज जी आसा ऑर्फनेज चलयता. आमची आशियाना म्हणून जे आसा वास्कोन आसा आमची मडगांवान जे आसा चलयता. तशेंच आमचे एम्सान जवळ जवळ आमी 200 भुरगीं आसा. सहारा इन्स्टिट्यूशन आसा थंय जे आसा ऑर्फनेज भुरगीं आसा हांकां कशे तरी अपलिफ्ट करप हांकां कशे तरी हांकां फायनान्शियल प्रॉब्लम आसा तांकां कशें सॉल्व करप तेजेर भासाभास करी. आनी ही म्हाका दिसता एक पॉझिटिव्ह जी आसा सायन जाल्ले कडेन आसा. आनी आमचो मुख्यमंत्री तुमकां डे 1 सांगला की जसो सांगता की मुख्यमंत्री जो आसा हो सगळ्यांक पावता हेजी देरान जी आसा ओपन आसा सगळे कम्युनिटीक लागून. आनी तुमी पयले आसता आमचेच सोड दुसरी जे आयज ओपोजिशन जे आयज सांगताले सरकारान जे आसा इलेक्शन इवाक आमी पावल्या ओपोजिशन गोवा फॉर्ड पार्टीचे तुमी पळया काल जे आसा तुमी पयले आसतले गोवा फॉर्ड पार्टीचे जे आसा 2 आमदार जे आसा आपली कामां करपाक लागून कशे तरेन मुख्यमंत्री कडेन येता. कशे रिजनलाक तुमी पयले आसतले मुख्यमंत्री रातीचे 10-9 मुख्यमंत्री जे आसा खंयचीच जे आसा पार्टी न पळयता ते गोवा फॉर्ड पार्टीचे जावं ते काँग्रेसीचे जावं खंयचीच पार्टी न पळयता हे जे ओपोजिशन लिडर्स आहा ओपोजिशन MLAs आहा हांकां टायम दिता हेंची कामां करता हें दाखोवन दिता की मुख्यमंत्री
फक्त आणि फक्त डेव्हलपमेंट जो आसा हो हेजो हेतू आसा आणि गोंयची डेव्हलपमेंटा खातीर मुख्यमंत्री जो आसा 24 तास अवेलेबल आसा